जेजूक आमी सगळीं नमस्कार करुया. ताचे दोळे सदांच आमचेर तो दवरून आमकां तो पळयता, आमकां तो राखता, आमकां तो सांबाळटा. जशे भाशेन पेद्रू जेन्ना ल्हारांचेर आपले दोळे लायतालो तेन्ना तीं ल्हारां ताका गिरासतालीं. पूण जेन्ना ताणें त्या वेळार जेजूचेर दोळे लायले तेन्ना ताका जेजूची घोटाय मेळ्ळी आनी ताका जेजून वाचयलो. तेच परी आमचे दोळे जेजूचेर लावन जे संकश्ट आमकां गिरासतात तातूंतलो जेजू आमकां सुटयतलो, सुटका दितलो आनी आमकां तातूंतली भायर काडून ताचे गोठायेन ताचे वाटेन आमचीं पावलां मारूंक तो आमकां कृपा दिवन आमचें जिवीत परिपूर्ण आनी सुफळ करतलो. वै जेजू, तुज्या मोगाच्या आखट्यान आमचीं काळजां आतां लासूंक लागल्लीं आसात. सगळीं आमचीं चिंतनां, सगळीं आमचीं भावना, सगल्यो आमच्यो चाली तुज्या मोगाच्या उज्यांत पेटोवन ताचो भस्म जावं
आसात त्यो उदीक आनी उदीक परजळूंक भांगरा भाशेन ही तुजी सगळी देणी जी तुवें आमकां दिलेली आसाय. पूण जेन्ना ती आमी संवसारी पद्दतीन वापरूंक लागता तेन्ना ताची सोबिताय संवसारीच उरता आनी तातूंत आमकां दादोसकाय मेळना. पूण जेन्ना तीच देणी तुज्या ताब्यांत करून दुसऱ्यांच्या बरेपणा पासत आमी वापरूंक लागता तेन्ना ती भांगरा भाशेन परजळूंक लागतात. संवसारांत न्हय पूण स्वर्गार आमी सगळें आमचें जिवीत अदीक अदीक आकारून आमी जिवंक जाय. तो आमकां अशें म्हणटाय, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुज्या उजव्या हाताक घोट धरता. हांव तुका सांगता, भिवू नाका, हांव तुज्या आदाराक येता. तुज्या उजव्या हाताक घोट धरता, भिवू नाका, हांव तुज्या आदाराक येता. जेजूची उतरां जी आमी आयकता ती आमी आमच्या काळजान कोंचोवया. तो आमच्या उजव्या हाताक घोट धरता तर आमी भिवूंक फावना, कित्याक तो म्हज्या आदाराक सदांच आसा. सगळें आमचे भितर चलता तितलें नितळ निर्मळ करूं दी. जेन्ना आमची चिंतना आमकां भिरांतींत ओडून घेता आनी आमचें जिवीत सगळें मागीर रागाबरीत कोत्ता आनी ह्या रागाक लागून आमी कितें ना कितें म्हणूंक लागता, करूंक लागता, हें सगळें देवा सुनियेना. कित्याक तातूंतल्यान आमकां आनी दुसऱ्यांक शांती मेळना. तर आमी जाणो की ह्यो वस्तू देवा सान उपजोना. कित्याक लागून? कित्याक जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना त्योच बऱ्यो वस्तू निर्फळ कलंक हाच्यो जातात. पूण जेन्ना जेजूक हांव म्हजो मास करून जियेता तेन्ना म्हज्यो सगळ्यो वस्तू, देणी, गूण त्यो वापरूंक लागता जेजू सवे. आनी हे सगळें म्हजे पासत न्हय पूण देवाचे व्हड मोहिमे पासत. केन्नाच सोडिनाय, न्हयच म्हजो हात पूण म्हजी आख्खी कूड म्हजे
मन, म्हजी भावना, म्हजो आत्मो सगलो तुजे सोबे आसा. फकत हांवें ह्या आठवणींत, ह्या तुज्या आसण्यांत म्हजें जिवीत दोन वेळा सारूंक जाय आनी ती तूं कृपा म्हाका दीत आसाय. जंयसर आमकां पेकोवणी जाय थंयसर पळयात जेजूय आसा. त्यो वस्तू, तो बाग जेजूच्या एकवटान दवरया आनी ताका पेकोवणी मेवतली. कित्याक जेजूसून गूण सदांच भायर सरता, पूण फकत म्हाका भावार्थ आसूंक जाय. भावार्थान जेन्ना ताचो स्पर्श म्हाका लागता तेन्ना म्हाका पेकोवणी मेळटा. कितल्या जाणांची काळजां दारूण जालेली आसा, तांकांय आमी जेजूशी हाडया आनी आमी जेजूक एकवटोन तांच्या जिवितांत ताणें स्पर्श करचो म्हणून तांकां जेजूक एकवटावया. हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या उजव्या हाताक घोट धरता. हांव तुका सांगता, भियो नाका, हांव तुज्या आदाराक येता. सर्गीचो उणो दिलोय, सगळ्या स्वादाचो उणो तो. मागुया. देवा, एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला.
तो तुझ्या मास रोक्ताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. Page 2, A4. पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आयज सुंकरार म्हणटोत आमकां खेरीत भाशेन जेजूच्या मोगाचो उगडास येता. ताचे काळजान ताणें आमचो मोग केलेलो आसा आनी आमी ताचे कृपेन बरोवन ताचो मोग करूंक तयार आसा. खूब प्रयत्न करता आनी आमकां ते भाशेन जेवंकूय ताणें संदी दिलेली आसा. ताका लागून आमी ताका आर्गां दिवंक आतां हो वेळ ताचे बरोबर सारूंक आवडटा. पूण आमी बरीं मनशां खरीं, सट करून आमच्या चिंतनांनी आमच्या भावनांनी वायट उप्रासता आनी तेन्ना आमी चुकी करता. मागीर आमकां दूख भोगता. मागीर आमी सगळींच भितरल्यान कासावीस जाता. पूण मागीर ताची कृपा आमकां मेळटा. ताकाच आमी उलो मारता आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दिता आनी शांती हाडटा. पूण अशें घडटना फुडें आमी तेच भाशेन त्याच मार्गार आमी वचोंक फावना. पूण जेजूच्या तर ह्या वेळार असली पळय आमची चाली आसात त्यो सगळ्यो आमी कबूल करया आनी देवाक आमच्यो त्यो दिवन ताणें आमकां ताची चाल आमचें सगळें रुजोवच्याक आतां आमी ताचें बोगसणें मागया आनी एकामेकाचें आनी सगळीं जाणां काळजान थाण म्हणया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुदान सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. काकळूत सारा बापा, आमच्या पातकां पासत गायिल्ल्या तुज्या पुताच्या काळजा उदेशी मोगाची अप्रमीत दिरवी तूं आमचे रोत्ताय. शेवट पर्यंत आमचो मोग केल्ल्या ताच्या बोग उदार काळजाची
आमचे जिणेंत खरी भक्ती करूंक आनी मोगान ताका सर्व पातकांचें फारीकपण दिवंक आमकां उदार काळजाचीं कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. पागेवून पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, हुर्बेन म्हजो पाटलाव करात आनी तुमकां मेळ्ळोल्या आमच्या नमुन्या प्रमाणें चलतल्यांचेर दोळे दवरात. खरेंच हांवें तुमकां पुस्कोळडां सांगलें आनी आतां रोडून सांगतां. जायतीं जाणां क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले पोरी चलतात. तांचो शेवट निसंतोण, तांचो देव तांचें पोट, तांची वडवीक तांचे लोजेर आसा. संवसारांतल्या वस्तू भायर ती आनी कित्याकूच मोल दिनात. पूण आमचो काशा देस स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार तावनूच एक सोडवणणार येतलो म्हूण आनी आशोवन रावता. सोमी जेजू क्रिस्तो तो आपले पोलसोलीत कुडीच्या उजवाडान हे आमचें हलके कुडीचें रुपांतर करतलो. सगल्यो वस्तू आपणाचे आधीन करूंक शकता तेच पदवेन हें रुपांतर तो करतलो. म्हणटोच म्हज्या भावा भयणीनो आनी प्रितीवंत इश्टानो, सोम्या सवें थीर रावात. तुमचो मोग आसा आनी तुमकांच हांव आवडेतां, कित्याक तुमी म्हजो संतोश आनी मोहिमेचो मुकूट. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब जातलो संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. म्हणुया, संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हडलो संतोष म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुजाल्या, तुज्या दारवट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. सबाब संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मुनसुबेच्यो सोदरे, दाविदाच्या घराण्याच्यो सोदरो. सबाब संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गार. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सोपून जाला. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपल्या शिष्यांक जेजून अशें सांगलें. कोण एकलो ग्रेस मनीस आसलो आनी ताका एक मुक्दोम आसलो. वो ताचे गिरेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणेन ताचे सरशीं वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपूण हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकोतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुक्दोम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुक्दोमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो दोनी म्हजे कडचें मुक्दोमपण काण घेता म्हणटोच हांवें आतां कितें करचें? खणूंक म्हाका सोकत ना, भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. बरें, म्हाका मुक्दोमपणा वेलो निकाळल्या उपरांत कोणेन तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर
हांव कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या दोनयाच्या एक एकल्या रीणकाराक आपोवन ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयांक तूं कितें देवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 माप तेल. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे, वेगीं बस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, तूं कितलें देवो आसाय? ताणें पोत्तीपाळ केलो, 100 मापां गोंव. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे आनी 80 बरय. आनी तोजवीतेन आपलें काम केलें म्हूण त्या नाडबुड्डेच्या मुकदोमांक दोनयान वाखाणलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारके लागीं चलतात, घोळटात. उजवाडाची मनशां परस अदीक तोजवितेची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमी पळयलां आयज जेजून कोणाचें म्हणणा तूं वर्णन केल्लेलें आसा तें. एक बरो मनीस न्हय तो, पूण तो कशे भाशेन संवसारी नाडबुद्दीन आपलें जिवीत सादता आनी जीं कोण देवाची ती आपली बुद्धी बिलकूल वापरिनात. म्हणटोच आमी कशे भाशेन आमचें जिवीत सारूंक जाय. पावलो आमकां सांगता, आमच्यान आमचे वस्तूंक कितें जिवंक जायना, पूण आमकां पवित्र आत्मो दिलेलो आसा. पूण पवित्र आत्मो आमकां मेळोंक जाय जाल्यार तो आमकां पयल्या वाचपान सांगता, आमी हिंचोच चिटकोन रावंक जाय पळय तें जेजूक. कित्याक जेजूची सगली बोडाय आमकां येतली, ताची गोठाय, ताची जाणवाय, हें सगलें आमकां तो दितलो. ताका लागून आमचें जिवीत आमचें सवें न्हय, ताचें सवें धरून तो आमचें सवें तें जियेतलो म्हणून तो आमकां सांगता. आनी ते भाशेन तो जियेलो म्हणून ताणें आमकां आपल्या जिविताचें वर्णन केलेलें आसा. आनी ताका लागून म्हणटा, आमी तुमकां नमुने जाल्लेले आसात, तो तुमी दुसऱ्यांक हे भाशेन नमुने जायात. सांता भक्तांनी आपलें जिवीत ते भाशेन सारलेलें आसा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरानूय पयलो तो आपणाचे वस्तूंक जियेतालो, आपणाक जाय पळय तशें करतालो. देवान ताका जाणवाय दिल्ली, बरें मन दिल्लें, पूण तें आपले बुद्दीन तो वापरतालो. पूण मागीर ताका कळ्ळें, जशे भाशेन पावलूकूय कळ्ळें, हें सगळें मेळ तें कांयच फायद्याचें न्हय. आनी हाका लागून ताणें आपलें जिवीत उदीक आनी उदीक जेजूच्या ताब्यांत केलें म्हणून आयज पर्यान गोंयांत, आपल्या देशांत पर्यान न्हय, गोंयांत ताचें कितलें व्हडलें जालेलें आसा. कितलो लोक ह्या बाजिलिकेंत येतात. आनी कित्याक लागून येतात? कित्याक ही ताची कूड आसा, जी आजून पर्यान एक नमुनो जाल्ली आसा. जी जेजूक एकवटोन जियेली ती कूड आजून पर्यान पेकोवणी आनी बरेपण फावो कोत्ता. लोक हिंचेय जातीचो, हिंचेय कातीचो, हिंच्याय देशांतलो आनी कसलेय पद्दतीचो हांगसर येता आनी तांकां शांती मेळटा. हे भाशेन आमी जेजूचे एकवटाचे नमुने जावया आनी अदीक आनी अदीक ताचें जिवीत आमच्या उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवंक ताचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान तें जियोवया. आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान स्विकारून ताचें सवें आमचें सगळें भितरलें अंतस्करण रिकामें करया आनी भितरल्यान अदीक आनी अदीक नितळ निर्मळ ताचे उद्देशीं जावन ताचें जिवीत ताणें आमचें सवें चलोवचें म्हणून ताका आमचें सगळें जिवीत भेटोवया. आनी हे परी भेटोवन सगळ्या संवसारा पासत
ताका एकवटान आनी ताचे सगळे एकामेकाक एकवटान सगल्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया. सोर पदवेदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 38, C23. म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उर्त्रां व्हरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमचे असोक्तायक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान कोत्ता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकलुतीन आमच्या अपराधांचें बोगसणें आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कोणवळांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सोबेक फुटली जोर सोडवणेच्या जोरीन संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विजलोल्या काळजान सोडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगती निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी साश्णीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pawartaco good porgotuja. Sumia Jesu tuže moronami soporobta, tuže buno život morami morgota, tuža enia povi odrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पुती बाग्योन जुजे बाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकारीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. सगळीं आमची खाजगी मागणी इंतेसां मनांत दवरया. ह्या मिसाचें खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत धरून आतां काळजान जेजूक एकवटोन ताचे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जेजूक एकवटोन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोर्मदूतांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावडाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्या आत्म्यान शेवंक
हे मागणे आतां आमी काळजांत थावन म्हणुया. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सुरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 54, D13. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरतीं सैमावडतो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां अदीक अदीक ओडून घे आनी आमच्या भावा भयणी सवें तूं खरेंच जियेताय म्हूण ओळखून मोगान ताची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आमी सदांच जेजूक वाखाणीत रावया कित्याक तो पयस ना, तो आमच्या काळजांनी जियेता. तर एकूच म्हत्वाचें, कुरपेन बरोवन ताची आठवण सदांच जिवी दवरया. कशी प्रत्येक सुस्काराक आमी हाजीर जावया आनी तो सुस्कारांत आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता आनी सगलें आपणाचेर तो ओडून घेवन आपलें जिवीत आमचे सवें तो जियेता. ह्या एकवटान तर आमी जियेत बाकीचें सगलें थाऱ्यार येतलें. आतां आमी भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागया आनी तो आमचे पासत विनंती करतलो. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत जेजू बरोबर पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. आनी सोरपुदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन एकामेकाचो मोग जेजू सवें करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. Page 86, F1.